हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबेली. आयज प्रमोद बाब सावंताचे जे चोर्ला घाटाच्या इश्यूआचेर उलोवपाक एक संदी घेतलो. पूण तेजे पयले हांव एक उपकार मागतलो सगळे कडेन जाता ते भाशेन म्हाजें हे युट्यूब चॅनल ओपन केलां एंथनी डिसिल्वा म्हणून. ते तुमी प्लीज सबस्क्रायब करचें. आनी हे कित्याक सबस्क्रायब करचें, हे म्हाका एक 2 रुपयाचे पासून म्हाका फायद्याक हांवें हे चॅनल ओपन करूंक ना. फकत म्हाका जाण एकल्याच्या घरांनी म्हाजे हे जे करंट अफेराचेर उलयता ते तुमच्या घरांनी पावपाक जाय म्हणून हांवें हे चॅनल ओपन केलां. आनी कारण कित्याक जेन्ना एक युट्यूबाचेर हांव घालतां जाल्यार दुसरी चॅनलां हे म्हजो व्हिडिओ घेवंक तेंच्यांनी जायना आसतले. म्हणून जाता तितल्या म्हाज्या युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान जाता तितल्या लोकांक पावपाक म्हाका तुमी आदार करात आनी हे म्हजें युट्यूब चॅनल तुमी सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं. आतां उलोवया आमी हे गार्बेज इश्यूआचेर जो प्रमोद बाब सावंत पळय म्हणटा चोर्ला घाटाचेर वचून ताणें व्हिडिओ शूट केला गार्बेजीच्या बद्दल. हांव म्हणटा प्रमोद बाब सावंताक एकूच सांगता, अरे चोर्ला घाटाचेर वचपाची गरज ना. As Gandhiji, Nehruji, they believed that the soul of India lies in the villages. तू विलेजीनी यो रे. ओ बुद्ध कित्याक सॉल्व जायना तो तूं भरपूर जाणा. पूण लोकांक फोटोयत रावतात तुमी. 30 तारखेर पयलो खड्डो जावं दिश्टी पडचो ना, 1 तारखेर पयली गार्बेज दिसची ना. हे सगळी काणी सांगपाच्यो बंद कर. तूं मुगे गांवां यो. फॉर एक्झाम्पल एकूच एक्झाम्पल घेवया, बेतूल टू मारगांव अराउंड 20 किलोमीटर स्ट्रेचाचेर तूं म्हाका दाखय एक 20 डस्टबीन तरी दाखय तूं. आनी तुगे डस्टबीन सिस्टम ना पयल्या, ग्रास रुटाचेर तुगे कांय ना आनी तूं चल्लो चोर्ला घाटाचेर. गरज ना. तुका 3 स्टेप फॉर्मुला आहा मरे, इजी. एवरी 500 मिटर्साक एक डस्टबीन दवर. एवरी 2 days कचरो तूं क्लियर कर, कलेक्शन कर. आनी एंड द फायनल डेस्टिनेशन लायक सोसडो तो क्लियर कर मरे. घोडे ती गार्बेज इश्यू वयता थिंगा गार्बेज दिसती पडटलीच. यू कांट गो ऑन ब्लेमिंग द पीपल एवरी टायम. नो, आय एम नॉट गिविंग क्लीन चिट टू द सिटीजन्स ऑफ गोवा और इंडिया. बट द प्रश्न इज देयर अ सोल्युशन विथ अस? व्हॉट इज द ऑप्शन विथ द पीपल? अरे आय रिमेंबर मोर देन 10 years बॅक स्वर्गस्थ मनोहरबाब पारेकरान म्हणलेलें चिंचोळे गांवांत ग्राउंडार की बीजेपीक जर तर तुमी संदी दिली निवडून हाडून जाल्यार 3 म्हयन्या भितर आख्ख्या गोंयच्या रस्त्यांचेर खंय तुका गार्बेज दिसची पडचें ना म्हणून. आर यू लिव्हिंग फॉर हिज ड्रीम्स? गेट हिज ड्रीम्स फुलफिल्ड एटलीस्ट. नो, जस्ट गिविंग टॉक्स, गिविंग भाशण, गिविंग अवेअरनेस प्रोग्राम्स. I don't find there is a solution for that. Solution lies in the grassroots. You people are very good at using the things of the personalities like Bapuji, Gandhiji. तेगे तुम्ही वॉकल यूज करताय स्वच्छ भारत म्हणून. वॉकल यूज करताय पूण वॉकला फाटल्यान तेगे थॉट्स आहाय ते थॉट्स तुम्ही यूज कोनाय. तेगे प्रिन्सिपल यूज कोनाय. तेगे भेंडा लायलो घोड्याल यूज करतले तुम्ही. तेगे चक्र यूज करतले तुम्ही एडवर्टाइजमेंटाक. बस काबार. सिंपल 3 स्टेप फॉर्म्युला आहा मरे. कित्याक तुमी भाशेन गडबड करीता दीस रात. चोय थिंगा आमगे वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सींत यो तिंगे कडे गार्बेज घाताय आनी ती गार्बेज देखून मरे कलेक्शन टायम टू टायम जायना. आनी देन यू ऑल से दॅट पीपल आर ओपोजिंग एनी एंड एवरी प्रोजेक्ट. सो आय एक संदी घेतलो तुमकां सांगपाक, जावं सरकाराक जावं ब्युरोक्रेट्सांक, प्लीज प्रोवायड मेजर डस्टबीन्स एट एवरी 500 meters. हांव म्हणटलो 90% ऑफ द गार्बेज इश्यू विल बी सॉल्व. बट द रायडर इज that garbage bins when filled, let's say every 2 days, please collect it. We have been telling this time and again. हुई गेल रे ते 300 crores of rupees which come for Swachh Bharat. Even if that was distributed per constituency, एक 75 lakhs worth something would have happened in the villages, no?
making a point again and again, blaming the people not to throw kachra here and there. Here and there, fine, but where? Where do we put? They once in a week dry waste collection dhatte jhogru sangnaka. What happened for the full week? That has been already discussed in my past video. So please, don't go on fooling the people by making these video shoots. Good you did the video shoot. कित्याक म्हज्यानी हिंदीन म्हणून जाता अब आया ऊंट पेड़ के नीचे. So please work on this system and get some solutions for Goa. देव बरें करूं. Thank you very much.